ह्या आमच्या एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरान आतापर्यंत जवळपास टोटल लिस्ट जे आहा पळय न्हू तेका 820 ह्या भुरग्यांनी आमचे कोर्सीस कंप्लीट केल्ले आसा टोटल. भितरले स्पीकर सर आमी 90% भुरगे जे आसा पळय न्ही हे थंयसर इन सर्वीस आसात. 10% भुरगे म्हणजे जॉब केल्या थोड्यांनी ऑफर घेवंक ना आनी थोडे जाण म्हणजे विलिंगनीस ना त्या जॉबाक वचपाक. बट 820 पैकी 820 ऑलमोस्ट 90% भुरगे थंय जॉइन जाल्ले. कन्सेशन एग्रीमेंटान एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरान मिनिमम 15 जाण आनी मॅक्झिमम 75 जाण कॅन्डिडेट्स आसूंकूच जाय अशें बरयलेलें आहा. तुवें ऑलरेडी 90% तांकां जॉब लायल्या, ऑलरेडी तुमचें भरलां मोपा अशें म्हणून तुमी म्हणलां. सपोज हो 15 बेंचमार्क एचीव जायना, तूं हें एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बंद उडयतलो? एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बंद पडचें ना. आयजूय एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर चालू आसा आनी आतां तर आमी प्रत्येकाक थंयसर जेका जाय ताका ह्या कोर्सीसाक एडमिशन घे म्हणून सांगता. नवीन कोर्सीस अजूनय ॲड करून एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंटान सुरू करतले. स्पीकर सर, एक म्हणजे एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर इज रजिस्टर्ड विथ द नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर. इट इज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ताची सर्टिफिकेट इज वॅलीड ऑल ओवर द इंडिया. सो ॲट प्रेझेंट एव्हिएशन स्किल सेंटर 15 कोर्सीस रन करता. म्हाका दिसता अजूनय थोडोसो स्कोप उरला. 30% स्कोप आसा म्हणजे अजूनय जे कोर्सीस करतले त्या सगळ्या जाणांक हांगा एकोमोडेट करपाचो स्कोप अजून अवेलेबल आसा.